साहित्य अकादमी वेगवेगळ्या भाशांतल्या ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ साहित्यिकांचे जीवनपट तयार करता, ताका डॉक्युमेंटरी फिल्म्स म्हणटा. आणि ती डॉक्युमेंटरी फिल्माचो असो फेस्टिवल वेगळ्या वेगळ्या प्रदेशांनी करता. आज हो फेस्टिवल गोंयांत सुरू केला. हातूंत 11 साहित्यिकांचे जीवनपट दाखयतले. तातूंत 3 जाण गोंयकार साहित्यीक आसा. हे जीवनपट दाखोवपाचो म्हटलो उद्देश म्हणजे असो की जे कडेन श्रेष्ठ श्रेष्ठ गायक जावन गेले, आपले साहित्यीक जावन गेल्यात, तांचें एक लायव्ह कशें डॉक्युमेंटेशन तयार करून दवरप आनी तें लायव्ह डॉक्युमेंटेशन मागीर फुडले पिळगे खातीर तांकां फाटले पिळगेचे दायज कशें, तांकां तो आदर्श कसो तांच्या मुखार दवरचो असो ताचो उद्देश आसा. आनी वेगळ्या वेगळ्या भाशांतले अशे फिल्माचे डॉक्युमेंटेशन दाखयलें की त्या भाशांनी कसले भाशीक प्रवाह चल्ल्या, कसले एक्सपेरिमेंट चल्ल्या हाजी दुसऱ्या भाशिकांक तेजी कळून मदत जाता. आनी ह्या महोत्सवाचें खाशेलेपण म्हणजे हे चित्रपट पळयल्या नंतर त्या चित्रपटाच्या निर्मिती संबंदी ताच्या बद्दल मागीर आमचे एक्सपर्ट जे आहा फिल्म इंडस्ट्रींतले ते ताचेर भाश्य करतले आनी ती फिल्मां कशीं जाल्या हाच्या संबंदी आपले विचार मांडटले.